150 लोकांचो बाजार तो म्हणून आहा आमी आतां सद्या आमी 350 मेंबरां बसता आनी ते भुरगे म्हटल्यार एक 10-15 भुरग्यांचे आमी एक 10 पासून भुरगे दवरूंक शकता कित्याक तांकांय पोट आहा न्हू एक 2 बॉक्सां हाडा तुमी विका आनी उरलेले कोण पळय कोणा कडेन आसले ते सोडून गेल्या साखळेचे बिचोलेचे वाळपय ते आमकां नाका कळ्ळें न्हू ते बाजाराक विकता दिसता ते आमकां नाका आमी तांकां बरेपणान सांगता तुमच्या बाजाराक तुमी वचात आमी निल्लीची आमच्या बाजाराक आमी वच म्हटल्यार आमी वयता कळ्ळें न्हू आमकां जर कोणाचें ऑब्जेक्शन आमी वचोंक शकता ते खंयचे येता मडगांवचे येता आनी खंयचे येता ते भुरग्यांक आमकां जागो पावना न्हू एकल्यान 2 बॉक्सां विकपाची कळ्ळें न्हू हे पळय कोण आहा न्हू तांकां आमी बरेपणान आमी तुमी बसा पूण लोकां कडेन झगडो नाका आमची मनशां कोण आहा तांकां कांय म्हणू नाका कित्याक ती जाणटी बिणटी आहा न्हू ती रडटा म्हाजे कडेन आनी हांव बाजाराक 1 दीस जाल्यार 8 दीस आसना कळ्ळें न्हू पूण म्हाका नाका तांकां त्रास केल्ले म्हणून पळय आमी पळय आसली 9 म्हयने सामके क्लीन मार्केट हाडलें आतां ते भुरगे येयल्याक ते सगळे खान सगळे तांबडे करून दवरला ते म्हाका लायक ना हांव आतां फाल्यांच्यान सगळ्याचेर एक्शन घेतली आनी तांचे जागे धुवन घेतली म्हाका ते लायक ना दाट केल्ले आमचे पळय आमी घर साफ दवरता तसो हो बाजार साफ दवरू